नमस्कार. आरडेक्स गोवाच्या अपडेट खबरां चित्रांत तुमकां मायमोगाचो येवकार. नदर मारुया म्हत्वाच्या घडामोडींचेर. मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत 5 दिसांच्या अधिवेशनाक मान्यताय दिल्या. 25 जानेर 2021च्यान अधिवेशनाक सुरवात जातली. हे अधिवेशनात अर्थसंकल्प सादर जावचो ना. अर्थसंकल्प मार्च वा एप्रिल म्हयन्यांत करतले सादर म्हण मुखेलमंत्र्यान दिल्या म्हायती. कर्नाटकांतल्यान गोंयांत चडशे बीफ येताले. त्या खातीर बीफ ट्रेडर्सांनी हुस्को व्यक्त केला. ह्या संदर्भात पशुपालन खात्या कडेन उलोवन जाय ती सोय करतले म्हण मुखेलमंत्री सावंत उलयला. गोंयांत खुबश्या सुवातांचेर अजूनय सुरळीत वीज मेळना. ह्या खातीर तमनार प्रकल्पाची गरज आसा. फक्त 6 खांबे मोले अभयारण्यांत येतले. पावर स्टेशन खाजगी जमनीत येतले म्हण मुखेलमंत्री सावंतान सांगला. कोलवे झेडपी निवडून आयला ताका घेवन हांव मुखेलमंत्र्या कडेन गेल्लो. जरी तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षा आड हांवें कितें कार्य केलां अशें जुजे फिलीप हांकां दिसता, तर तांणी म्हजेर कारवाय करची म्हण आमदार चर्चिल आलेमा उलयला. राजेश वेरेकारान गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो राजिनामो दिलो. तिशे कोटंबी जेटीर खण माला सयत बार्ज बुडली, मात सुदैवान जिवीत हानी जावंक ना. नातालांची सुटी शाळांक जी 8 दीस आशिल्ली ती आतां 9 दीस केल्या. 24 डिसेंबर 2020 ते 1 जानेर 2021 मेरेन आसतली सुटी. राज्यांत 16 जानेराच्यान इफीक जातली सुरवात. गोवा फॉरवर्ड पक्षान फोंडें तालुका गट समिती केली बरखास्त. गोवा फॉरवर्ड पक्ष गोंय मुक्ती दिसाच्या कार्यावळीत भाग घेवचो ना म्हण राष्ट्रपतीक विजय सरदेसायान केला पत्र. तरींतल्यान आरडेक्स गोवाचे अपडेट खबरां चित्रां हांगाच सोंपता. तुमकां ह्यो खबरो www.ardexgoa.com तशेंच आरडेक्स गोवा ॲपाचेर लायव्ह पळोवंक मेळटल्यो. लेटस्ट व्हिडिओ खातीर आरडेक्स गोवा यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. तशेंच ह्यो खबरो तुमकां जियो टीव्ही तशेंच टाटा स्काय ॲपारूय लायव्ह पळोवंक मेळटल्यो. पळयत रावात आरडेक्स गोवा. देव बरें करूं.